नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। वेंचणूक लागीं पावली तरी सरकारांतले बीजेपीचे आघाडी पक्ष अपक्ष बीजेपी खातीर प्रचाराक देंवपाचें नांव घेना। बीजेपीन खंय आपयल्यार वचपाचें, गोविंद एकलो शिरोडे पुरतो एक्टीव। दिगंबर कामतीक बीजेपीत येवन जावपाचो आशिल्लो मुख्यमंत्री अमित शाहक मेळून घालो प्रस्ताव। संघटन मंत्री धोंडान घालो खवदळ। दिगंबर म्हणटा दिल्ली गेल्लो कामधंद्याक, शाहाक मेळूंक न्ही। राय इगर्जेचे पाद्र्याच्या राजकी सेरमावचो वाद। पाद्री कोसेसांवाचे बीजेपी परिकार अमित शाहचे नांवान प्रक्षोभक। राजकी सेरमाव व्हायरल, आतां विचारल्यार पाद्री उलोवंक सोदिना। मांद्र्या सोपटे जिताच्या कार्यकर्त्याचे वाजले। अपक्ष उमेदवार युवा आनी बायलांक विकते घेता म्हूण बीजेपीचो आरोप। जिताचे युवा महिला कार्यकर्ते चाळवले। साश्टींतले केळशी कपड्याच्या दुकानाक उजो। 5 दुकानांचो लासून गोबर। फायर ब्रिगेडीन उजो हाडलो आटापा। उज्याचें कारण अजून कळना। आनी गोंयभर क्रिस्तावांचो पाम संडे, इस्टरा आदलो निमाणो आयतार। क्रिस्तावांचे पवित्र सप्तक सुरू। वेंचणूक लागीं पावली तरी सरकारांतले बीजेपीचे आघाडी पक्ष अपक्ष बीजेपी खातीर प्रचाराक देंविल्लें दिसना। अपक्ष गोविंद गावडे एकलोच बीजेपीक मतां मारात म्हूण दारादारांनी भोंवता। मात ताचोय फोकस मोगोच्या दीपक ढवळीकारा आड शिरोड्या पुरतोच। बाकीचे गोवा फॉरवर्ड आनी दोग अपक्ष आमदार मंत्री बीजेपीन आपयल्यार वतले म्हूण उलोवन दाखयतात। प्रचाराक अजून कोणूच देंविल्लो दिसना। खासा रिपोर्ट। वेंचणूक जाहीर जावन अर्द्या वयर प्रचार जालो। मतदानाचो दीस लागीं पावलो। राजकीय थिगडां चिकटावन बीजेपीचे मायनॉरिटी सरकार करूंक एकठांय आयिल्ले अपक्ष आनी गोवा फॉरवर्ड लोकसभेक बीजेपीच्या प्रचाराक देंविल्ले ना। तातूंतलो गोवा फॉरवर्ड तर एनडीएचो घटक पक्ष। You don't undermine the BJP. They have yesterday got such a big gathering. They have a prime minister coming here. So they are a new party just coming up. No, but if BJP asks Vijay to campaign in Shirada, you are there. Wherever they need help, we are there. सीएम उलयले कडेन आसा, सीएम उलोवन घेतला आमी आनी करया म्हण सांगता तांकां आमी पार्टी आसा म्हणटकीर करपा न्ही सरकारा उडचें ना। ओके, पण अजून भायर सरना तुम्ही? ना भायर सरना, आमी तितले त्या प्रमाणे तितलो अजून तेंगेलो रिस्पॉन्स सारको मेळना एक्चुअली, पण तरी आसतना आमी पार्टी खातीर काम करतले। तांचो एक चालू आसा, इवन आयज सुद्दां एक मिटींग तेंगे चालू आशिल्ली। हांव ना सद्या, हांव आउटसायड गोवा आसले, गोंया ना। लोकसभा इलेक्शनाक बीजेपीच्या लोकांनी ऑलरेडी काम सुरू केल्लें आसा की तांचो केडर आसा थंय आनी जस्ट लायक फातोर्डा ऑर एनी अदर एरिया वे दे हॅव देयर प्रेझेंट, दे हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर वर्क। पार्टी हॅज जस्ट स्पोकन येस्टरडे। हांव म्हज्या कार्यकर्त्यां कडेन उलोवन मागीर डे ऑर टू वील टेक अ डिसिजन। प्रियोळचो अपक्ष आमदार मंत्री गोविंद गावडे एकलोच बीजेपीच्या नांवान मतां मागूंक भोंवता। मात ताचोय फोकस मोगोच्या दीपक ढवळीकारा आड शिरोड्या पुरतोच। की येता त्या 23 तारखेक तुमचो लाख मोलाचो शिक्को भारतीय जनता पक्षाचे जे चिन्ह जे आसा ते कमळाचे मारून सुभाष भाऊक जैतिवंत करचो अशी मागणी हांव करतां। बीजेपीचो आघाडी पक्ष मोगो ऑफिशियली काँग्रेसी बरोबर गेलो। उरिल्लो अपक्ष आनी गोवा फॉरवर्ड एकतर म्यूट नाजाल्यार सायलंट मोडात। बीजेपीचो गोंयचो किल्लो सध्या बीजेपी एकोडीच लढयता। बाकीचे एनडीए गोंयांत आसून नाशिल्ल्यात जमा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। दिगंबर कामतीक बीजेपीत येवन मुख्यमंत्री जावपाचो आशिल्लो। बीजेपीच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाहक मेळून ताणें हो प्रस्ताव घाल्लो म्हूण बीजेपीच्या संघटन मंत्री सतीश धोंडान सांताक्रूज कार्यकर्त्याचे बसकेंत बॉम्ब घालो आनी उत्तरे सावन दक्षिणे मेरेन राजकी खवदळ व्हायरल। दिगंबर म्हणटा दिल्ली ताचे कामधंद्याक गेल्लो, तो कोणाक मेळूना आनी कोणें ताका मेळपाची कापस्तादय करूंक ना। शुक्रारा सांताक्रूज कार्यकर्त्यांचे बसकेत सतीश धोंड ही जाहीर खवदळ घालपी गजाल उलोवन गेलो। दिगंबर कामतीक बीजेपीत येवन मुख्यमंत्री जावपाचो आशिल्लो। भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाहक मेळून गेल्लो आनी आतां काम साधुना तें पळोवन बीजेपीचेर आरोप करता म्हूण सतीश उलयला। हे काँग्रेसवाले देव दिगंबर काम मत आज शाणपणा सांगता, खरें सांगता तुमकां खूब जाणां बद्दल जर सांगलें न्ही तुमकां मजा दिसतली।
मोठे मोठे हे मारता ते उडयो मारता भारतीय जनता पार्टी बद्दल व्हडलें उलयता पण दिगंबर कामत गेलो आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा कडेन अमित शाह कडेन आनी म्हणटालो कितें आपूण बीजेपीन येता आपल्याक मुख्यमंत्री कर आपूण बीजेपीन येता म्हणून मजगतीं दिगंबर दिल्ली अमित शाहक मेळूंक गेला म्हूण खबर पातळिल्ली खरी. नेमक्या त्याच वेळार दिगंबर दिल्ली आशिल्ल्याच्यो खबरो नॅशनल चॅनलांय दिल्ली सावन दिताली. विचारल्यार दिगंबर म्हणटा तो कोणाकूच मेळिल्लो ना. इलेक्शन तेंकता तशे खंय असल्यो वावड्यो येत रावतल्यो. काल म्हाका सांजचें कोणे तरी सांगलें की खंय तरी बीजेपीच्या मिटिंगेक कोणे तरी एकल्यान स्टेटमेंट केलो that these type of rumors are being floated for the last 6 months, not 1 month. अशे तरेचे कितलेय प्रयत्न कोणें केले तरी तरेची ऑफर स्प्रेड करपाची. दिगंबर कामत आसा थंयच आसा. हांव केन्ना कोणाक आज पर्यंत कोणाक मेळूं ना आनी म्हाकाय आज पर्यंत कोणें एप्रोच जावपाची अजून कापस्ताद करूं ना. सो देर इज नो क्वेश्चन. आनी आतां इलेक्शनाच्या दिसांनी असलें खुबशें चालू जातलें. दिगंबर कामत तेन्ना दिल्ली गेल्लो खरो, मात तो खंय ताच्या कामाधंद्याक, शाहाक मेळूंक न्ही. बेंगलोरच्यान लँड जाल्लो एअरपोर्टाचेर 3 म्हयने जातले, 3 किंवा 4 म्हयने. आनी म्हाका दिल्लीच्यान रिपोर्टर्साचे फोन आयले की तूं दिल्लीक आसा काय म्हणून आनी तूं 9:30 वरांचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेता काय म्हणून. पयलीं हांव सकाळीं दिल्लीक गेलो. हांव दिल्लीक वचून सकाळचो 11च्या फ्लायटीर दिल्लीक गेलां आनी सांजचे 7च्या फ्लायटीचेर दिल्लीच्यान परतो आयलां म्हजें काम करून. एअरपोर्टाचेर म्हाका 15 वता आसतना गेले बरोबर हांगा न्यूज जालो की हांव जॉयन जावपाक गेलां आनी सांजचो येवन हांव राजभवनाचेर शपथविधी घेतलो. दिगंबर कामतीक बीजेपीत हाडप आनी ताका मुख्यमंत्री करपाचेर बीजेपीच्या आमदारांच्या मतांची पक्षांतर्गत चांचपणी जाल्या म्हूण गोंयच्या मिडियांत मार्चाच्या सुरवातेच्या दरम्यान खबरो येताल्यो. आतां सतीश म्हणटा दिगंबर बीजेपीत येवपाचेर चर्चा जाल्ली, मात तो मुख्यमंत्री जावंक पावतलो आशिल्लो काय ना तें खबर ना. आतां समजा ताणें राष्ट्रीय अध्यक्षान हय म्हटलेलें जाल्यार आज हो बीजेपीन आसतलो मुख्यमंत्री आसतलो खबर ना पण बीजेपी म्हळ्यार तो कितें भाशण करतलो आसलो. भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद म्हणटालो आसलो. आज ताका तें म्हणपाक मेळना म्हणून आमकां गाळी मारता. खरें फट अमित शाह आनी दिगंबर कामतीक खबर, मात सतीशाच्या राजकीय बॉम्बान खवदळ पडला इतलो खरो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. राय इगर्जीचे पाद्र्याच्या राजकीय सेरमावचो वाद चल्ला. बीजेपी समाजात फूट घालता म्हूण पाद्री कोसेसांव डिसिल्वाचे मिसाक सेरमाव. पुर्तुगीज राजवटींत खंय सगळे धर्माचे लोक एकचारान रावताले. बीजेपीन फूट घाली. बीजेपी पर्रीकार आनी अमित शाहचे नांवानूय पाद्री डिसिल्व प्रक्षोभक गजाली उलोवन गेलो. अत्याचारी बीजेपीक मत तितले मारनाकात म्हूण ताचो जाहीर उलो. हे वादग्रस्त मीस सध्या व्हायरल. लोक इगर्जेनी वतात भक्तिभावान येशू बायबलाचेर 4 उतरां कानार पडची म्हूण. मात रायचे पाद्री कोसेसांवान राजकीय सेरमावां सुरू केल्ल्यान हो पाद्री आनी ताचे सेरमावूच सध्या वादाचो विशय जाला. हो वादग्रस्त व्हिडिओ व्हायरल करपी आदलो आमदार मंत्री मिकी. बीजेपी पर्रीकार आनी अमित शाहचेर हो पाद्री एक उलयला ते पळयल्यार प्रक्षोभक. वास्कोचो आडानी म्हणटकीर सगलो पावडर 4 कोल थिंग येता. तो 4 कोल पावडर जेवणान उदकान घरान देंवता. लोकांन प्रोटेस्ट केलो, मोर्चा केली, मिटिंग्यो घेतल्यो. आमच्या पारेकारांक कशेंच आयकूंक ना. ताची बोडसां बोललेली पारेकाराची देखून देवान ताका सोडटीक लायलो कॅन्सर दिलो. ताणी गोंयच्या साहेबाचें फेस्त काडून लॉ काडलेलो. अवघडास निमणे शुक्राराची हॉलिडे काडलेली. भियेलो आनी निमणे कडेन कितें फोडून मेलो. ही पांक्रियाटीक कॅन्सर म्हणटा तो ही वर्स्ट कॅन्सर. खूब लोकांक ताणें त्रास केले, जेलीन घालून मारले. ताच्या चल्यान व्हडली जमीन गेल्या, लाखांचे लाख सांग्यार. मुंडकार आसलो हिंदे भाटांत. आनी पुलीस इन्स्पेक्टर म्हाका सांगतालो 8 दिसांक मार ताका रोगतां काड. मारून मारून फादर तो मेलो. मुद्दोच ताचे हुंपीक उसो घातलो आनी फॅमिलीक धाडायली. अचो तो मिस्टर पारेकार. 500 वर्सां पुर्तुगेज आसतना आमी हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान भाव भाई कशे जियेले, होय की ना. पूण बीजेपी पार्टी आयल्या तेन्ना फूट घालता. तेंगे अमित शाह म्हूण आहा व्हडलो देंवचार. आज जर आनी मुसलमान तरणाट्यांक लासून उडयल्यात. मेंबर ऑफ पार्लमेंट लासला मोदीन, तो चीफ मिनिस्टर आसतना. ही ती बीजेपी पार्टी जाय तुमकां सांगात. आयकात बरें.
कित्याक हांगा जायतो लोक आसतलो BJP हाडल्यान नाचता इथे तुमकां गमते न्ही तुमी आज नाचतात फाल्यां तुमची भुरगीं पुत्रां हे भाशेन करतली बीजेपीनूय हे सेरमांव नोट केला. एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आसा जो चर्चीन ज्या प्रमाणे शर्माव केल्ले आसा तातूंत भितर तो सगळो व्हिडिओ ताजी आमी इलेक्शन कमिशना कडेन वचून कंप्लेन दिल्ली आसा. तो ही मतां मागतालो तो एक प्रिस्ट आसलो रिलिजियस इन्स्टिट्यूशनान ते उलोवप जालां जी जागा एकदम चुकीची आसलेली हे कित्या खातीर जाता हे आमचे गोंयचे वोटर शाणे आसा ते चिंतून स्वता समजूंक शकता. पाद्र्याचे सेरमांव उलयता तें आयकल्यार पर्रीकाराच्या मरणा उपरांतूच तो उलयला म्हणजे ह्या इलेक्शनाच्या बोवळांत. तरी नेमको प्रकार कितें काय पळोवंक प्रुडंटान पाद्री कोसेसांव डिसिल्वाक राय वचून गाठलो. तो कॅमेराचेर उलयला पूण हालीं न्ही. तो व्हिडिओ हालींचो न्ही. कोण तरी राजकारणांतलो आपलो दुस्वासी आसतलो. ताणें तो व्हिडिओ व्हायरल केला जावये. म्हाका त्या व्हिडिओचेर कांयच उलोवपाचें ना. पाद्री कोसेसांव हो विशय आनीक फुडें व्हरूंक सोदिना. मात ताचें इगर्जेंतले प्रक्षोभक राजकी सेरमांव व्हायरल जावन वाद जाला इतलें खरें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. साश्टींतले केळशी कपड्याच्या 5 दुकानांक आयतारा दनपारा उजो लागलो. उज्यांत 5य दुकानांचो लासून गोबर. उजो कसो लागलो ताचें कारण कळिल्लें ना. फायर ब्रिगेडीन उजो आटोपा हाडलो. नेमको कित्याक लागून उजो लागलो आनी उज्यांत कितलें लुकसाण जालां तें मात कळिल्लें ना. फायर ब्रिगेडीन पंचनामो केला. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. मांद्र्या सोपटे आनी जिताच्या कार्यकर्त्यांचें वाजलें. मांद्रेचो अपक्ष उमेदवार तरणाट्यांक विकतें घेता म्हूण BJP युवा मोर्चाच्या फुडाऱ्यान आरोप केल्लो. तितल्यार जिताचे कार्यकर्ते बरेच चाळवले. कोण तरी मांद्र्या भायलो येवन थळाव्या भुरग्यांच्या नांवान नाका जाल्लें उलयता तें खंय तांकां मान्य ना. युवा आनी बायलांक जीत विकतें घेता म्हणटा ताचो अर्थ कितें काय म्हूण सोपटे समर्थकांक प्रस्न. भाई बरोबर इतले युवा भोंवता हे पळोवन खरेंच बरें दिसता. खुबश्यो गोश्टी आमी ह्या मतदारसंघात पळयतात. थोडे अपक्ष उमेदवार आसा हे पयशाच्या नेटार आमच्या युवांक विकते घेवपाचो प्रयत्न चालू आसा. पूण म्हाका सांगपाक गर्व दिसता की मांद्रे मतदारसंघाचे युवा हे स्वाभिमानी युवा आसा आनी ते पूर्णपणे ज्या मनशान ह्या मतदारसंघाचो विकास केला ज्याचे विजन आसा की ह्या मतदारसंघा खातीर विकास करपाचो त्या मनशा बरोबर मांद्रे मतदारसंघाचे युवा रावतले आनी भरघोस मतांनी परत एकदा आमचे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार दयाबाई सोपटे निवडून येतले हेचेर मात्तूय दुबावना. तेका सोपट्यान युक्त घेतला तेव्हा तो असं बोलता तो बोलता. मी तेका असो प्रश्न विचारताय जेव्हा आमचे मांद्रेचे काय लोक केरळा पुरण अडकलेली त्यांना सोपट्यान कित्या फंड क्रिएट करू ना त्यांना ह्या युवकाचा आवाज खंय असलो सांगता पळय विकते घेतल्यार म्हणून तो मनीस त्याच्या कोणाचे तरी गव्हर्मेंटाचे काम केला आसतलें सोपट्यान तेका लागून तो आयज त्याच्या वांगडा आहा. आमकां कोणी विकते घेवंक ना. आमी आमच्या भुरग्याची कामां जावंक जाय म्हणून हेवटेन तेका तेणे कोणें तो उलोवपाचें फुडें. हो जो आतां कोण जो उलयला पळय तेजो यूथ जो अंजूनच्यान हांगा येवन उलयला तेका तेणी विकतो हाडला आनी हांगा उलोवपाक लायला. कित्याक तेजे जे यूथ आसा तेच्या बरोबर जो यूथ आसा त्यांच्यान ताकद ना की आपूण अगेन्स्ट जिताच्या उलोवपाची. कोणी म्हटला की महिलांक विकत घेतला. आयज ती महिला आयल्यात पळय ती कोण विकत येवंक ना आनी जेणी कोणी म्हटला आसतले पळय तेणी विकत हाडल्या आसतली आनी तेच्या घरान महिला असतात ती बी त्यांच्या बरोबर भोंवतात तेंका तेंच्यांनी विकला आसतली म्हणून तेंच्यांनी ही उतरां काडल्यात अशी. आनी आमकां कोणी विकत घेवंक ना आनी आमी विकत वचपाची ना. तो कोणाक हाडटा तो विकत हाडटा आसतलो. जीत आनी सोपटे दोगूय आयतारा पारशा प्रचाराक. जीत म्हणटा पारशा सोपटेचो गांव मात कार्यकर्ते चड ताचे बरोबर. सोपटे म्हणटा कोणे कोणाकूय तेको दिलो म्हूण ताका भंय ना. आयजूय तो त्याच्याच गांवान प्रचार चालू आहा त्याचो घरोघर प्रचार आनी आमी त्याच गांवान आसा. मातसो लक्ष मारपाची गरज आहा सगळ्यांनी की ते वांगडा तेच्या गांवचे ना भायले सगळे येयलेले आनी हांगासर प्रत्येक हांगासर जमले ते जास्तान जास्त पारशे गांवचे लोक जमले. हमारा नेता कैसा हो भाई जैसा हो. MJPन काँग्रेसीक सपोर्ट करू किंवा काँग्रेसीन MJPक सपोर्ट करू किंवा MJच्या कार्यकर्त्यांनी आनी कोणाकय सपोर्ट करू नक्कीच म्हाका खंयच्याच पद्दतीन कसलोच परिणाम म्हाज्या हे निवडणुकीन जावपाचो ना. त्या दुसरें सांगता दुसऱ्यांनी कितके जरी प्रयत्न केले की दयानंद सोपटेक वडोवपाक जाय म्हाका दिसता तुमकां ही विटनेस आसा जनता ही सुद्दां गोश्ट तेंच्या कशीच घडची ना. कारण ती ताकद ती बळ आनी तो विश्वास ह्या म्हाज्या कार्यकर्त्यां मदीं आसा.
प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर. भारताचे संविधान निर्माते आनी भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर हांची 128वी जयंती निमतान गोंयांत वेगवेगळे कडेन कार्यावळी जाल्यो. पणजे मुखेल कार्यावळीत राज्यपाल मृदुला सिन्हा पावली. आंबेडकर जयंती सारे देश में और विदेशों में भी भीमराव अंबेडकर साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। जो भारत की मिट्टी में उपजा हुआ सपूत है, जो भारत के लिए कुछ करता है और बहुत दिनों तक जिसका दिखाए हुए रास्ते पर राष्ट्र चलता है, वैसे को ऐसा कृतज्ञ राष्ट्र भुलाता नहीं है। आज जे विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समिती गोवा हे गोंयच्या तमाम जनतेक आम्ही एकत्र येवपासाठी एक उलो मारता। आज या गोव्यामध्ये आपला जो समाज जो आहे तो समाज इतका दारिद्र्यामध्ये आहे। खेड्यापाड्याची जी माणसं जी आहे त्यांना अजूनही बाबासाहेबांचा विचार आत्मसात केलेला नाही। तर आमच्यामध्ये दिसता की आज आमचे भुरगे शिकतात, आमका गोराचा संघटित जावपाची आणि जर आम्ही संघटित झाले तरच आम्ही संघर्ष करतले। पेडणे गावातील तिसय वाड्यातले सगळ्या भुरग्यांक आज बाबासाहेबांच्या 128वी जयंती निमित्तान आयल्याबद्दल हांव त्यांचे हार्दिक आभार मानता। क्रिस्तावांचो पाम संडे जालो। पाम संडे हो इस्टरा आदलो निमाणो येता तें सप्तक क्रिस्तावां खातीर पवित्र। हो पाम संडे म्हणजे पवित्र सप्तकाची सुरवात। पाम संडेक चर्चींनी खासा मिसा जातात। भाविकांक पाम म्हळ्यार माडाचें चुडत दितात। लोक तें आपल्या घरांनी व्हरून दवरतात। छुट्टी जावन आसात आमकां आमी जेजू बरोबर जोयतीवंत जावंक सोदता। जोयत जाता जेजूची, जोयत जावन आसा म्हजी। प्रभुनान पवित्र खातीर हांव आशिर्वाद घालता आनी मागणी करूं। स्वर पुर्वेदरात सासण्याच्या देवा तुजो आशिर्वाद घालून ह्यो ताळयो पवित्र कर आनी सोतोसान आमी क्रिस्त रायाचो पाटलाव करतना ताचे उद्देशी सोगींच्या जेरुसलेमाक पावूंक आमकां तूं फावो कर। हे बुलेटिन हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।